नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात ताच्यो हेडलायन्स. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. सरकारी एजन्सीच्या अकार्यक्षमतेचेरूय न्यायालयान उक्तायल्या खर नाराजी. गोंयांत 60 लाख रुपयांची डिजिटल फटवणूक संदर्भात पुलिसांनी एका आरोपीक केल्या अटक. तो देशभरात कोटी रुपयांच्या सायबर फटवणुकेत गुंतिल्ल्याची म्हायती आयल्या उजवाडाक. गोंयांत सध्या चलपी अनाथ आश्रमात वेलनेस आनी भलायकेची जतनाय ह्या विशयावयल्यान वेवसाय करपाक मेळटा संद, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. म्हापसा करसवाड्यार उदकांत भरिल्लो खड्डो लोकांचो जीव घेवपाक आसा पुरायपणान तयार. आदी लेगीत घडल्यात अपघात. संबंधीत खाती केन्ना जातली जागी. खड्ड्याचो प्रस्न केन्ना लागतलो तडीक. लोक मागतात जाप. नाकेरी बेतूल वाठारात स्फोटक साठोवन दवरपी गुदावाक कायदेशीर मान्यताय दिवपाक थळाव्यांचो विरोध. लोकांचे जिणेकडेन खेळ्ळे जाल्यार करतले तीव्र आंदोलन. आमदार एल्टनाची शिटकावणी. आनी कोलवा पिवपाच्या उदकाची चल्ल्या नाशाडी. रस्त्यार तशेंच सुक्या तळ्यात व्हांवत आसा बरें उदक. लोकांक उदक मेळप जाला कुस्तार. संबंधीत यंत्रणा केन्ना जातली जागी. प्रस्न केन्ना लागतलो तडीक. थळावे मागतात जाप. आता पळयात खबरो विस्तारान. राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस इबाडत चल्ल्या. सान चलयांचेर वाडत वचपी अत्याचारांच्या घडणुकांक लागून पुराय राज्यांत खवदळ पडला. जाल्यार सरकारी एजन्सीच्या अकार्यक्षमतेचेरूय न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या निकालांक लागून प्रशासनाचेर प्रस्न उपरासल्यात. मजगती विरोधी पक्षाची निष्क्रिय भूमिका आनी प्रशासनाच्या सुस्तेपणाक लागून राज्यांत अशांततायेचें वातावरण निर्माण जालां आनी सामान्य नागरीक तिडकल्यात. लैंगिक अत्याचाराक लागून सामाजिक भलायकेचेर वायट परिणाम. कुडचडे सान चलयांचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचाराक लागून राज्यांत बोवाळ पडला. कागाळी उपरांतच पुलीस कारवाय कित्याक करतात असो प्रश्न नागरिकांनी केला. मजगती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या जाग्यार बेकायदेशीर पुतळ्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून प्रशासनाची निष्क्रियताय दिसून आयल्या. वेंचणूक आयोगाची फटवणूक. फोंड्या पोट वेंचणुके संबंधी उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या इतिहासीक निर्णयाक लागून वेंचणूक आयोगाच्या कार्यपद्दतीचेर गंभीर प्रश्न उपरासल्यात. कायदेशीर तरतुदीची पुराय जाणविकाय आसून लेगीत 6 म्हयने आयोगान नेमके कितें केले असो थेट प्रश्न उपरासला. आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयाक लागून फोंड्या मतदारसंघाक आमदार मेळूंक ना. दर्यादेगेर सुस्त प्रशासन. दर्यादेगेर पर्यटनाची उदरगत जाता पूण सुरक्षेचो उणाव दिसून येता. बर्च बाय रोमियो लेन आणि हरमल उजाच्या घडणुकांनी प्रशासनाच्या सुस्तेपणाच्या व्यवस्थापनाचेर प्रश्न उपरासल्यात. पर्यटकांच्या सुरक्षेविशीं आता गंभीर हुस्को निर्माण जाला. परत त्योच चुको. 6 डिसेंबर 2025 दिसा हडफडेच्या रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. कारण उजो पालोवपी दळ वेळार थंय पावूंक शकले ना. रस्ते नाशिल्ल्यान 400 मीटर पायप जोडून उजो पालोवचो पडलो. हालींच हरमलात जाल्ल्या उज्यात अशीच परिस्थिती निर्माण जाली तर उजो पालोवपी दळ पावूंक शकना अशा सुवातेर वेवसायाक परवाने कशे दितात हो एक व्हडलो प्रश्न. शिरगांव खेटाखेटीच्या प्रकरणात सिस्टमाची निष्क्रियताय. शिरगांव जात्रेत जाल्ल्या खेटाखेटीत 5 भक्तांक मरण आयले तरी लेगीत प्रशासनाक ताचे कांयच पडून गेले ना. फॅक्ट फायंडिंग समितीच्या अहवाला उपरांत लेगीत देवस्थानान समिती आड कारवाय करपाक कळाव जाला. घडणुकेक 1 वर्स जाले. मामलेदार कार्यालयान ठोस पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचेर गंभीर प्रश्न उपरासल्यात. पर्यायी व्यवस्थेचो उणाव. दर्यादेगेचे भौगोलिक मर्यादा मतींत घेतल्यार व्हडले रस्ते शक्य नात जाल्यार मागीर पर्यायी व्यवस्था कित्याक केली ना असो प्रश्न उपरासता. जायत्या पर्यटन थळांनी ह्यो सुविधा अजूनही अपूर्ण आसात. ह्या दुर्लक्षाक लागून दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर गंभीर प्रश्न उपरासल्यात. प्रशासन अपेशी थारता तेन्ना भौसाक न्यायालयाची दारां ठोकून घेवची पडटात. हे परत एक फावट स्पश्ट जाला.
न्यायालयात सुनावणी जाल्या उपरांतच सरकार जागी जाली आणि 4 सप्तकां भितर निर्णय दिवपाचे उतर दिले. मजगतीं कागाळी वाडत असले तरी प्रतिबंधात्मक कारवाय करपाक पुलीस अपेशी थारतात. वेगवेगळ्या प्रकरणांनी प्रशासनान केल्ल्या निष्क्रियपणाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात आणि विरोधी पक्षांचो फॉलोअपय अपूर्ण थारता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सायबर फटवणूक प्रकरणात गोंय सायबर पोलिसांनी 60 लाख रुपया मोलाच्या डिजिटल फटवणूक घोटाळ्या संदर्भात एका आरोपीक अटक केल्या. बनावट सीबीआय अधिकाऱ्यावरवी आणि व्हॉट्सअप कॉलावरवी नागरिकांक धमकावन ही फटवणूक केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. गोंय सायबर गुन्यांव पुलीस स्टेशनान 60 लाख रुपये डिजिटल फटवणूक प्रकरणात व्हड कारवाय करून एका आरोपीक अटक केल्या. 20 फेब्रुवारी 2026 दिसा नोंद जाल्ल्या प्रकरणात आरोपीन व्हॉट्सअप कॉला वरवीं कागाळदारा कडेन संपर्क साधलो आनी ताचे पयशे घेतले. मागीर सीबीआय न्यायिक अधिकारी अशें नाटक करून कागाळदाराची वैयक्तीक म्हायती पयशे लुटपाच्या प्रकरणात आशिल्ल्याचें सांगले. व्हिडिओ कॉलाचेर नदर दवरतात अशें धमकी दिवन आरोपीन कागाळदाराक भंय घालून वट्ट 60 लाख रुपया 2 वेगवेगळ्या बँक खात्यांत हस्तांतरीत करपाक लायले. पुराय तंत्रीक चौकशे उपरांत आरोपीचो सोद महाराष्ट्रांतल्या सातारा कडेन पावलो. पुलीस पंगडान कारवाय करून 30 वर्सां पिरायेच्या आरोपीक अटक केली. चौकशेत आरोपीच्या खात्यांत 46 लाख रुपया वेगवेगळ्या खात्यांत वळयल्ले अशें दिसून आयले. देशांतल्या जायत्या राज्यांनी जाल्ले सुमार 3 कोटी 10 लाख रुपयाच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात ताचो हात आसा अशेंय उजवाडाक आयल्या. सध्या आरोप्याक न्यायालयांत हाडून पुलिसांच्या ताब्यांत घेवपाची मागणी केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वैजकी शिक्षणाक व्हड वाव आसून ह्या क्षेत्रांतल्यान गोंयच्या वैजकी प्रशिक्षितांक ह्या मळार संवसारीक पावंड्यार काम करपाची बरी संद मेळटा. तशेंच गोंयांत सध्या चलपी अनाथ आश्रमांत वेलनस आनी भलायकेची जतनाय ह्या विशया वयल्यान व्हडलो वेवसाय करपाक गोंयांतल्या वैजकी मळावयल्या लोकांक संद मेळटा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळेच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात होमिओपॅथी दिसाचें आयोजन केल्लें. ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. आश्रम स्थापन करून तातूंत लोकांक भलायकेच्यो सेवा दिवपा खातीर सरकार मजत करता. हे खातीर गोंयकारांनी मुखार येवचें, नाजाल्यार भायल्या लोकांक ताचो लाव जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वेलनेसाचेर जो फोकस केला म्हणजे गोंयांत, बिकॉज इन फ्युचर द वेलनेस विल बी वन ऑफ द सेपरेट ब्रांच इन द टुरिझम सेक्टर आणि ताच्या खातीर म्हणजे नॉट ओनली इन द 5 स्टार पण वेलनेस आणि हेल्थ केअर आज जर तुम्ही पळयता आसत हांवें आधी म्हटलें जे ओल्ड एज होम्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात तुम्ही स्वता रन करपाक शकता. इट इज अ बिग बिझनेस. इट इज अ बिग बिझनेस. जस्ट इट इज नॉट अ सर्वीस, इट इज अ बिग बिझनेस. So wellness is a business. Healthcare is also the big business. Already the people have started in Goa. भायल्यान कोणी जरी येऊन हांगा सुरू करच्यापेक्षा आमच्या गोंयकार कोणतरी डॉक्टर्सांनी तो सुरू करीत जाल्यार म्हाका खूब आवडटलें आणि तो करपा खातीर सुद्दां तुमी म्हणटले हू वील सपोर्ट, द गव्हर्मेंट इज रेडी टू सपोर्ट इन ऑल दीस टायप ऑफ बिझनेस. EDC is there, it is giving directly whatever the support you required in ह्या सेक्टरात सुद्दां आमी म्हणजे म्हटलें की CMR वायज न्ही ताज्या पलीकडे तुमकां मेजर लोन्स जे जाय पळय त्या सुद्दां आमी EDCतल्यान सपोर्ट करता. तुम्ही हाज्या खातीर सेपरेटली ट्रेनिंग जाय आसत जाल्यार आमचे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे पणजे कांपालाचेर आसा थंयसर ADI म्हणून इन्स्टिट्यूशन आसा. इट इज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉर द ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट इन द बिझनेस. ते आमी 15 दिसांची सेपरेटली ट्रेनिंग दितात आणि तुम्ही बिझनेस कितें करू शकता, कसो करू शकता आणि ताज्या खातीर तुमकां सपोर्ट कितें जाय ताची सगळी 15 दिसांची ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. रस्त्यावयले खड्डे फकत त्रास दिवपी न्हय, ते जिवाकय धोको निर्माण करपाक शकतात आनी हाची एक जिवी देख आमकां म्हापसा करसवाड्यार पळोवपाक मेळटा. ट्रकाचो अपघात घडून लेगीत अपघातांक आपोवणे दिवपी हो उदकांत भरिल्लो खड्डो अजून मेरेन जैसे थे आशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. बॅरिकेड्स नात, दिका दिवपी तक्ते ना आनी रातच्या वेळार फावो ती लायटी नाशिल्ल्यान येरादारी करपी तशेंच चलत वचप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. प्रशासनाची ही निष्क्रियताय केन्ना सोंपतली आनी हो प्रस्न सोडोवचे पयलीं आनी कितले अपघात घडटले हो मुखेल प्रस्न. पळयात पुराय बातमी.
नमस्कार येवकार, हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात करसवाडे जंक्शनाचेर आणि म्हाज्या फाटल्यान हो जो तुम्ही रस्तो पळयतात आणि हांगासरूच जे ह्या होण्यानी साठलेलें उदक पळयता हाचेरूच स्टोरी करपाक आमी सध्या हांगासर आयला. फाटल्याच दिसांनी ऑलमोस्ट एक म्हयनोभर पयलीं हांगासरूच एक गुड्स कॅरियर, एक ट्रक जो कोलवाळच्यान म्हापसा वतालो तो ह्याच स्पिडान फाटीं रोमलो. सुदैवान तेन्ना जी कोणाक आसा ती प्राण हाडली ऑर कोणाक काय नुकसान जे आसा तें हांगासर आमकां जातना दिसून येवना. पण जेन्ना एक म्हयनोभर पयलीं हांगासर एक इन्सिडंट घडटा तरी आसतना ऑथॉरिटीजाचें लक्ष खंय आसा, हांगासर कांयच ह्या रुटार जी आसा ती एक्शन कित्याक घेतलेली ना हो क्वेश्चन हांगासर निर्माण जाता. आतां जशें तुमी पळयतात हांगासर सारको रोड टचिंगूच तो होणो जावन आसा आणि एक मनीस जो आसा तो अर्दो बुट्टा भितर इतलो तो डीप होणो जावन आसा आणि गाडयो ज्यो आसात त्यो सारक्यो तेकूनच त्या रुटांतल्यान येरादारी करतात. आणि हो जो रूट आसा हो वन ऑफ द बिझिएस्ट रूट ऑफ म्हापसा, कारण एक कनेक्टिंग रूट जावन आशिल्ल्या कारणान गिरीच्यान, बिचोलच्यान, म्हापशेच्यान, कोलवाळच्यान सगळीच कडल्यान गाडयो ज्यो आसात त्यो हांगासर येरादारी करता. आतां आमी हांगासर थोड्याच वेळा पयले तशेंच लोक जे आसात ते आपल्यो हांगासर गायी म्हशी ज्यो आसात त्यो सोडटात आणि त्यो गायी म्हशी सुद्दां आसात त्यो हांगासर येवन उदक पितना आमकां दिसून येता. सो खंय तरी आयज अशें म्हटल्यार म्हणूं येता की ऑथॉरिटीज ज्यो आसा ह्या गायी म्हशींचे चिंतून खंय तरी आयज हो रूट तेंच्यांनी असो दवरला काय और खरेंच जे आसा ते दुर्लक्ष ऑथॉरिटीज हांगासर करतात काय असो प्रश्न निर्माण जाता. तशेंच हांगासर हे जे उदक आसा हे कितलेशेच दीस कसले ते म्हटल्यार सिवेजूय काय कसले उदक ते आमी हांगासर म्हणू शकना, पण कितलेशेच दीस हे उदक जे आसा ते अशेंच हांगासर तुंबला. सो खंय तरी हांगासर हेल्थ म्हटल्यार मॉस्किटोज म्हणा और बाकीचे अशे जी बुरशेपणा खातीर जालेले बाकीची दुयेंसां सुद्दां आसा तांकां सुद्दां हांगासर हो जो स्पॉट आसा तो रेज करता. आणि तशेंच रातच्या वेळार स्पेशली हांगासर लायट्स म्हणटात त्यो ह्या स्पॉटार स्पेसिफिकली लायट्स म्हणटात त्यो ना हांगासर कितें म्हणटा तो सायनबोर्ड आमकां हांगासर दिसना. सो जेन्ना रातच्या वेळार स्पेशली जेन्ना गुड्स कॅरियर ट्रक्स और हेवी व्हेहिकल्स, हेवी मोटर व्हेहिकल्स जेन्ना हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता सो ते खंय तरी तांकां परत हांगासर नुकसान जावं शकता. टर्न घेतना परत जे ट्रक्स और बाकीचे हेवी मोटर व्हेहिकल्स और नॉर्मल गाडयो सुद्दां आसात त्यो हांगासर रातच्या वेळार परत सुद्दां त्या होण्यान पडूं शकता अशी पॉसिबिलिटी हांगासर आसा. सो आतां आमी हांगासर पळोवया की ऑथॉरिटीज ज्यो आसा ते हांगासर लक्ष केन्ना दितले आणि हांगासर जो रिपेर वर्क आसा हो जो होणो आसा आणि हातूंत जे उदक आसा हे केन्ना मेरेन हांगासर रिपेर जातले हे आमी पळोवपाची सध्या गरज आसा. नाकेरी बेतूल वाठारात स्फोटक साठोवन दवरपी गुदावाक कायदेशीर मान्यताय दिवपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. यान आदी 2 गुदावात स्फोट जाल्ल्यान भिरांतीचें वातावरण जालां. दुसरे गुदाव बेकायदेशीर आसून ते मातये बरवण करपाचे न्यायालयान आदेश दिले. मात ताका आतां कायदेशीर परवानगी दिवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान लोक तिडकल्यात. पळयात. स्फोटक साठोवन दवरपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णयाक नाकेरी बेतूलच्या नागरिकांनी खर विरोध केला. हाच्या आदी त्याच वाठारांतल्या एका गुदावात स्फोट जाल्ल्यान व्हड धोको निर्माण जाल्लो. दुसरो गुदाव बेकायदेशीर आसा हे स्पश्ट जाले बरोबर केपें न्यायालयान तो मोडपाचो आदेश दिल्लो. पूण त्याच गुदावाक कायदेशीर परवानगी दिवपाचे यत्न सुरू आशिल्ल्यान थळावे बरेच तिडकल्यात. थळावो आमदार एल्टन डिकोस्तानूय हाका विरोध केला. लोकांच्या जिणेकडेन खेळो नाकात, ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आमदार तशेंच थळाव्यांनी दिल्या. लोक भियोन घरांतू भायर सरलो कित्याक हो एक आवाज कितें जालां काय ना हाली वयर मोड भायर चोयलो कित्याक उजो आनी सगळे लोकांनी भियोन हुंच्यान दाव मारलो हुंच्यान आनी हिंगा लोगीत लोकांचे घर हाल्ले आरशे फोडले जायते हें जालें. ते मेन सांगो लागले आनी खबर घेयल्या तुवें म्हूण कित्याक अशें घोड म्हूण हिंगा. सो हांव सदां काल जे वायट कितें येता म्हज्या गांवांक हांव सदां आमच्या भाव भयणांक सांगताक आसा. जे कितें वायट जाता ते आमच्या गांवांत नाका कित्याक आनी आतां आमी कोर्टांकूय वचपाक हें सगलें हें करून कोर्टांकूय वचपाक आमी तयार आसा. आतां हें इन्स्पेक्शन आसता तें तुमकां कळ्ळें हांगा? ना आतां कानार पडलां तेन्ना आमी तयार जावन हिंगा येयलें ना जाल्यार हेज्या चड येता आनी कळ्ळो जाल्यार तुमकां तुमी करपाक कशें दिवपा न्हय? ना आमकां करपाक कशें दिवपा न्हय. एक्चुअली लास्ट हिंगा एक्सप्लोजन जाल्लें. एक्सप्लोजन जालें तेन्ना एक्सप्लोजन कित्याक लागून जाल्लें ताचो आज पासून रिपोर्ट आउट केलो ना. पूण इंटरनल सोर्सिसा कडच्यान खबर मेळटा तशी हिंग पळय एम्युनेशन प्रोपेलंट स्टोर केल्लो तो काउंटरफेक आहलो, डुप्लिकेट आशिल्लो. आनी तेन्ना हे म्हणटाले आमी नॅशनल इंट्रस्ट आहा म्हणून. सो हांव लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक कोत्ता आख्या गोंयान इंडियेक सांगपाक कोत्ता ह्या पळय कितें कोत्ता ते नॅशनल इंट्रस्टाक न्हय, हे आपली पोट भरपाक कोत्ता.
हेंक लायन ऑफ डिफेन्सा फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्सा पळय आमचे सैनीक जवान आहा ही तांची जिवा बरी हे खेळपा येयल्या कित्याक हे तरी नॅशनल इंट्रस्टाक करताले जाल्यार पयलीं बोल्लो तेंका डुप्लिकेट काउंटरफीट सामान हाडून भरनाशिल्ले हांकां तो ब्लास्टूय जायना आसलो तो ब्लास्टूय जायनासलो तेच कारण न्हू ब्लास्ट जावपाक मिलिटरी फुडें आसतो जायना आसतो जायना आनी आज पासून सरकारान गोंयच्या सरकारान ना म्हण फायर डिपार्टमेंटान एज रिपोर्ट आयला तो रिपोर्ट पब्लीश केलो ना पेसून पळय तो रिपोर्ट दिला कॉज ऑफ फायर आयज पासून सरकार तो टेबल करना म्हणजे सरकारा पडना आमचो लोक मोरो जिवो सरकारा काय पडना सरकारा बोर्ड्स भरल्या जाले We everyone, I'm with the locals of Sanangini, Nakeri, हे आमगे पंचायती लोकां बरोबर हा. We are firmly in objection that we do on this because एक पाट ब्लास्ट जाय थिंगा जाला लोकां घर आलोली लोकां गेले ग्लास सुद्धा फुटले आणि सगळं आमगेले वॉटर स्प्रिंग हा कितें डेब्री जे आलोले ते सगळे न्हंयक सकयल शेतां वयत पावले आणि वर्स्ट टू वर्स्ट इज दॅट फ्रॉम दिस पॉइंट 1 किलोमीटर Radius. डायमिटराचेर 500 रेडियस 1 किलोमीटर डायमिटराचेर नो वन कॅन डू एनीथिंग हे तेंगेले बफर झोन आसलो कोणाक काय करूंक मेळना लोकां भाटां बिटां ती कितें एग्रीकल्चर करता सगळे पाळ जावन येतले लोकां वचना खबर ना आनी म्हाका खबर ना TCBन कशें एप्रुवल दिलें एका रोडूय ना रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून एप्रुवल दिला वेदर इट वॉल इज अ नॉचर्ड झोन आनी कांय नासलो हिंगा पयलीं स्ट्रक्चर नासलो कशें रिकन्स्ट्रक्शन दिलें आमकां खबर ना सो वी विल इनफॅक्ट वी आर अप्रोचिंग द लिगल एस्पेक्ट ऑफ इट वी आर गोइंग टू आमी गरज पडे हायकोर्टाक वचपा लोकांनी चिंतलां सो विल ऑल सपोर्ट आनी एकठांय विल बी अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उदकाचो दरेक थेंब मोलादीक मानता आसतना कोलवा रस्त्यार व्हड प्रमाणात उदकाची नाशणी जाल्ल्याची धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. नेमके ह्या घडणुकेचे कारण कितें पळोवया उदक नाशाडीचो हो रिपोर्ट. गोंयांत अजून मेरेन उदकाक लागून लोकांचे हाल आनी धांवपळी चल्ल्या हे दर खेपे मुखार आयला अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना आनी हाजीच एक जिवी देख आमकां कोलवा वाठारांत पळोवपाक मेळटा. कोलवा रस्त्याचेर पायपलायनींतलो एअर वाल्व इबाडिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक रस्त्यार व्हांवून गेल्ल्याची म्हायती मेळटा. कितलेशेच वरां सावन ही गळटी अजून मेरेन चालूच आसा. तशेंच आनी एके कडेन बरे उदकाची नाशाडी जावन सुकिल्ले तळे परत भरिल्ल्याचेंय पळोवपाक मेळटा. उदक हे गरजेचें साधन आसतना अशी आडनदर मान्य ना अशें सांगून थळाव्या नागरिकांनी हे घडणुकेचेर खर नाराजगी उक्तायल्या. संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग ताची दुरुस्ती करची आनी अशे घडणुको परतून घडचे न्हय हे खातीर ठोस उपाय करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता प्रश्न उप्रासता की ह्या घडणुकांक जापसालदार कोणाक धरप आनी फुडाराक असल्यो घडणुको कश्यो आडावपाच्यो हे प्रशासन कितले गंभीरतायेन घेता ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. उदक हितू हांव ते आतां कोलवा आलोली कोलवासून मुगोल पावली कोलवा आतां हितूले उदक लिटर्स ऑफ वॉटर 1000 ऑफ लिटर्स बेस ते सोळा पायपलायन हुंय काम चलता तेका लागून हुंय सोळा. आतां म्हाका एक सांगा ही कन्सर्न ऑथॉरिटीज जाणाय की ते हुंय काम चलत जाल्यार मेन पायपलायन आहा ती बंद करपाक जाय आलोली. यू शूड हॅव गिवन आवर्स ऑफ गॅप ताकी ते उदक आहा तें घरान पावपाचें आनी मागीर तुमचें काम चालू करपाचें. तुम ऑन द स्पॉट येताय फोणटाय हितू उदक वेस्ट जाता हजरांनी लोक थिंग एकठांय जालो आनी त्या लोकां प्रमाणे जेन्ना म्हाका फोन मारले ते दोणा लोकां प्रमाणे हजरांनी 1000 ऑफ लिटर्स गॉट वेस्टेड आनी लोक बोबाड माताले म्हूण थिंग वाल्व काला बंद केला. थिंग लोकां काना घालपाक आहा तें घायलें. आतां हेका PWD खंय जाता बरें ट्रेन कोताय मरे तुमी इंजिनियरांकू लोकां काना घाताय थिंग सकाळा हिंग चोय हिंग तितू उदक वेस्ट जायनालो तें हिंग जाता वेस्ट उदक आमी थंय धोती काण येयलें मोच काण येयलें कित्याक पांय बुडटाय म्हूण हे आतां हिंगा वाल्व सोडा कित्याक कोणा दोड्या येना न्हू तेंक दिसता गोंयचे लोक पिशे मिडियाय पिशे कित्याक थिंग तो कितें सांगता होच इंजिनियर येयलो तो सांगता कोलवा सिनियर खंय तो ते गेलो आतां सिनियर येयलो ते कडेन उलोवपाक उतर आसो नाय तो सांगता फाली फुकट मिडिया येवन घाताय ते मिडिया पिश पळय आं. आतां थिंगसून लोकांनी हिंग फोन मारलो मुगलार रस्त्या पोंदांतल्यान जी ब्रीज आहा वेलंगन सायबिणी कडेन ब्रीज आहा ब्रिजा सकयल उदक सोडा
पाईपलाईन सोडल्या थिंग बंद करून आता हिंग उदक वयता 1000 ऑफ लिटर्स इज गेटिंग वेस्टेड थोडे आहा ते सुकलोले ते थोडे बोले उदकान बोले आतां कितू हजारां लिटर उदक थोडी आहा आतां गोंयच्या लोकांक सांगता उदक लेस जालें पिवपाकू थोड्या येवपाचें न्हांवपाकूय थोड्याकूय येवपाचें आतां तेच कोच पडना आतां पळय हिंगा पूण थंय जाल्यार मातशें मिडिया हिंग दाखय जाय उदक थंय खंयच्या येत तें मातशें दाखय हे सायडी एक देंवता तें देंवता आख्खे ते सायडीसून थंय एश देंवता हे सायडीन दाखय झूम करून मातशें दाखय उदक न्हांलो कडेन उदक कितू बोल तें चोय आख्खें थोडें बोल्लें आनी हे कन्सर्न ऑथॉरिटीज दोड्याचे कित पान लायन आला जावं खबर ना आयज देखून उदक ना येल्लो उदक येता मुगे घराको देखून आतां पायप लायन फुटोल्या एक कडेन पायप लायन सारको जाय आमगे घरां उदक ना पिवपाक मुगे घराको देखून सांगता तुका आतां हेच सप्लाय आमगे थिंग जाता आनी येल्लो उदक आतां ती कोण पायपलायनाक कोण मेन ती कुसल्या आसतली ती पायपां काबार जालें तेंचे गव्हर्मेंटा भाशेनू काबार जालें पायपां ते आसतो देखून त्या पायपांतल्यान उदक आमकां खुंयच्या ना खुंयच्या थोडे थेंबे येताय ते देखून कोणमेलो येताय येल्लो येताय व्हडली घरां येताय सारकें उदक आमकां पडटें आनी तें आमी पिवपाचें धाकल्यांक भुरग्यांनी इट्स अ कॉन्टेमिनेटेड वॉटर तें तर हें पोल्युशन डिपार्टमेंटा हेंका आपयलें WRT आपयलें दाखयलें जाल्यार देखून नो वील लूक इनटू दीस म्हणटाय गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयांतलें राजकारण परत एक फावट गरम जावपाक लागला. फोंड्याची पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान राजकीय घडामोडींक गती मेळ्ळ्या. सत्ताधारी पक्ष अंतर्गत हालचालींक आतां नवो आयाम मेळटा अशें दिसता. दिल्लीत जाल्ली बसका वरिश्ठ फुडाऱ्यां कडेन चर्चा आनी येवपी रणनिती ह्या सगळ्यांनी गोंयचें राजकारण म्हत्वाच्या पावंड्यार पावयलां. उल्लेखनीय म्हळ्यार संघटनात्मक बळगे दिवपा खातीर पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 हातूंत वांटो घेवन कार्यकर्त्यांक परतून उर्बा दिवपाचे यत्न सुरू आसात. मजगतीं मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं निमाणो निर्णय मुख्यमंत्री घेतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. फुडें नेमकें कितें जातलें, गोंयच्या राजकारणांत खंयचें नवें समीकरण तयार जातलें तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. हय, दिल्ली वचून आयलो थंय संघटनेच्या संदर्भात मिटींग आशिल्ली आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जे आमचे अभियान चलता प्रशिक्षण त्याच्या संदर्भात जाली. त्या मिटिंगेचे सगळे लेखाजोखा ते दिले आणि त्याही भितर दुसरी गजाल म्हटल्यार राजकीय परिस्थिती जे कितें आसा ताजी BL संतोशी कडेन म्हजी भेट जाली. हय, आणि तांकां कितें आसा तें सगळें सविस्तर म्हायती दिली. आणि सर मंत्रिमंडळाचेर बी कितें मुख्यमंत्र्याच्या तो मुख्यमंत्र्याचे ओके सर तेजेर काय चर्चा अशी जावंक ना सर. ना त्या मुख्यमंत्र्याचो अधिकार त्या संदर्भात कितें आसा तें मुख्यमंत्री निर्णय घेतले. मोटरसायकलीन कारयेक धपको मारिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातात मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो जखमी जालो. हो अपघात बायपासा वयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो. दिवचलच्या 4 लेन बायपासा वयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर अदीमदीं अपघात घडत आसात. ह्या बायपासाचेर लोकार्पण केल्या उपरांत आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर सुमार 20 अपघात घडिल्ले आसात. असोच एक अपघात शुक्रारा सांजे वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो. कर्नाटकांतलो इम्रान हो तरणाटो सांखळीच्यान दिवचले वाटेन येतालो. वाठादेव जंक्शनाचेर आशिल्ले जंक्शन क्रॉस करून तो बायपासाचेर वतालो. तेच वेळार दिवचलच्यान एके क्रेडीट सोसायटीचो अधिकारी आपली कार घेवन सांखळेच्या दिकेन वतालो. हे जी फुडल्यान जी मोटरसायकल येताली आनी जी मेन रस्तो क्रॉस करून बायपासाचेर वताली ते मोटरसायकलीन हे कारीक नेटाचो धपको मारलो. ह्या धपक्या बराबर मोटरसायकल चलोवपी जो तरणाटो आसा तो मोटरसायकली सयत रस्त्याचेर पडून जखमी जालो.
हे विशींची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले आनी तांच्यांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. ह्या अपघातात कारच्या फुडल्या भागाची व्हडा प्रमाणात मोडतोड जाल्ली आसा. मजगती ह्या जंक्शनाचेर जे अपघात जातात ताचेर नियंत्रण येवपा खातीर थंय म्हयन्या पयलीं ट्रॅफिक सिग्नल बसयल्ले आसा. मात अजून लेगीत हे ट्रॅफिक सिग्नल एक्टिवेट करूंक नाशिल्ल्यान लोक खासा करून वाहन चालक अजाप उक्तायतात. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा ते बेगोबेग एक्टिवेट करचे अशी वाहन चालकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळचे खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे